अरे कितली आसा पळय ती. आणि ते माड पळयले तुम्ही आणि ते पण काजी आणि केदो उलट दोंगर पळयता. तर भुरग्यांनो, हे आसात या पाठाचे लेखक, नामनेचे व्यक्तिमत्व बोमानीस मुकेशबाब थळी. भुरग्यांनो, येयात, तुमकां पळोवन खोस जाली. येयात येवकार. हें रवींद्र बाबालें व्हडलें घर. घरामध्ये आवड आगो आगो, थंय तूं कितें थंय पळयत कितें रावला? रावला? अशें यो. यो भितर यो. अरे वा. हाका राजांगण म्हणटात. व्हडले घरांतलें हें मदलें मेकळें आयस पयस राजांगण. येयात भुरग्यांनो, वळख करून दितां. हो रवींद्र बाबालो पूत गिरीश केळेकार, वेवसायान आर्किटेक्ट. आनी ही गिरीशाची घरकान्न रोहिणी. ह्यो पळय कितल्योश्योच आलमारी. रवींद्र बाबांचें वाचन आयस पयस मोठ्ठें आशिल्लें. कितल्याशाच भाशांची जाण तांकां आशिल्ली. कोंकणी, हिंदी, मराठी, इंग्लीश, गुजराती, पोर्तुगीज कितल्योश्योच भाशा. आनी ह्या भासांतली उत्कृश्ट अशीं पुस्तकां आनी बेस बरे ग्रंथ ह्या आलमाऱ्यांनी तुमकां दिसतात पळय. वेगवेगळ्या विशयां वेले कथा, कादंबरी, निबंध, कविता, कितलेशेच ग्रंथ आनी पुस्तकां. ही पळयात व्हडली दुर्बीण. रवींद्र बाबाक अंतराळांतल्या गुळ्यांचो, वेगवेगळ्या गिऱ्यांचो सोद घेवपाचो एक नाद आशिल्लो, आवड आशिल्ली. हो छंद तांकां सदांच आशिल्लो आनी वेळांत वेळ काडून ते ही व्हडली दुर्बीण हांगा ह्या राजांगणांत मदीं दवरताले आनी मळबाचो वेध घेताले. तातूंतल्यान ते आपले टिपणां काडून दवरताले. वेगवेगळ्या पुस्तकांतलो संदर्भ सोदताले. कांय जाणकारांचो सल्लो घेताले. शास्त्रज्ञांचोय सल्लो घेताले. ते हांगा येताले, तांकां दाखयताले. एक विद्यार्थी कसो रवींद्र बाब ह्या अंतराळ विद्ये विशीं, नक्षत्र विद्ये विशीं जाणून घेताले. आनी तांणी ब्रह्मांडांतलें तांडव हें सुंदर पुस्तक बरयलें, सोबीत माहिती दिवपी पुस्तक. तातूंत फक्त विज्ञानीक आनी शास्त्रीय माहिती आसा अशेंच न्ही, तर कितलेशेच सांस्कृतीक संदर्भ लेगीत आसा. तुमी मुजरत मागीर वाचात आं. तुमी अशें तोंड आं करून गुल्ल जावन पळयतात तें पळोवन म्हाका बरें दिसलें. हांगा येयात. हांगा या. ह्या चौकेर बसून खबरो मारया. शाण्या भुरग्यांनो, रवींद्र बाब हांगा सदांच तिळसांज जातकच प्रार्थना करताले. ही प्रार्थना ते वर्ध्याक आश्रमांत आसतना म्हणटाले आनी ते संस्कार तांचेर आशिल्ले. सदांच तांणी ही प्रार्थना म्हणली. ते टी व्ही पळोवं नाजाल्यार आनी कोणा कडेन खबरी मारूं, पूण बरोबर 7 वरां जालीं तिळसांजची काय ते गोदू म्हणून उलो मारताले आपल्या घरकान्नीक, गोदूबायक. आमी थंय केन्नाय आसताले आनी दोगांय जाणां बसून तांणी शांतपणान ती बसतालीं. तांकां पळयतकच बरें दिसतालें, दोळे धांपून आनी ती प्रार्थना म्हणटालीं. ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू. अशी ही एक प्रार्थना आशिल्ली व्हडली. त्या उपरांत बाकीच्यो प्रार्थना आशिल्ल्यो. आनी सदांच ते म्हाकाय म्हणटाले की प्रार्थनेक आमचे जिणेंत खूब म्हत्व आसा. तातूंत आमकां शांती मेळटा, तातूंत आमची जोडणी इश्वरा कडेन जाता. आनी गांधीजीन लेगीत जें म्हत्व प्रार्थनेचें सांगलां तें तांणी म्हाकाय बी सदांच सांगलें. तुमकां शिकूंक जाय ही प्रार्थना भुरग्यांनो? आयकात तर आतां. स्कंद विनायक सविता पावक ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू
आवडली तुमकां प्रार्थना न्ही? बरें, आतां विचारात कितें जाणून घेवंक जाय तुमकां रवींद्र बाबा विशीं? सर आमकां तांच्या भुरग्यापणांतली खबर सांग. रवींद्र बाबांचो जल्म 7 मार्च 1925 ह्या दिसा साश्ट तालुक्यांतल्या कुंकोळे गांवांत जाल्लो. तांचें भुरगेपण दीव वाठारांत गेलें. तांचे बापूय डॉक्टर राजाराम थंय दोतोर म्हणून काम करताले. ताका लागून रवींद्र बाब थंय गुजराती भास बरे तरेन शिकले. तांचें मुखावेलें शिकप पणजेंतल्या लायसियम हायस्कुलांत जालें. पोर्तुगेज लिसेवाच्या 6व्या वर्साची परीक्षा दितकच तांणी 1946 वर्सा गोंयचें सुटके झूज सुरू जाल्लें तातूंत सक्रियतेन वांटो घेतलो. रवींद्र बाब सुटके झुजारी तर हय तर रवींद्र बाबान सुटके झुजांत मोलाचें योगदान दिलां आनी ते सुटके झुजारी आशिल्ले. जो गोंयचो मुक्ती लढो जाला तातूंत तांणी नेमाळीं चलयलीं, उलोवपां केलीं, बसका जाल्ल्यो तातूंत वांटो घेवन वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचो प्रभाव तांच्या विचारसरणीचेर आशिल्लो. त्याच प्रमाण ते विनोबा भावे हांच्या पवनार वर्धा हांगासरल्या आश्रमांत राविल्ले. ताका लागून गांधीजींचो सत्याग्रहाचो अभ्यासूय तांणी केल्लो. अशें आशिल्ले गांधीजी विशयाचेर तांणी साबार पुस्तकां बरयल्यां. वर्धा आश्रमांत तांचे बरोबर बाकीचे कितलेशेच थंय मानेस्त आशिल्ले लेखक आशिल्ले. रवींद्र बाबाक काकासाहेब कालेलकर ह्या महान एका युगपुरुशाचो सहवास मेळ्ळो. काकासाहेब कालेलकर हांचें तांकां मोलादीक मार्गदर्शन मेळ्ळें, सहवास मेळ्ळो. संस्कृती, भाशा, स्वातंत्र्य, समाजकारण, अर्थकारण अशा कितल्याशाच विशयांचेर रवींद्र बाबान काकासाहेब कालेलकर हांकां प्रस्न विचारून आपली जिज्ञासा आपले वेगवेगळे दुबाव पयस केले, जाणून घेतलें आनी ताजेरूय तांणी पुस्तकांय बरयल्यांत. तांकां कोंकणीचो महापुरूश कित्याक म्हणटा? कोंकणी भाशेक मानाची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर रवींद्र बाब केळेकार हांणी मोलाचें योगदान दिलें. मिर्ग हें नेमाळें तांणी चलयलें. गोमंत भारती ही संस्था घडोवपाकूय तांचें बरेंच योगदान आसा. कोंकणी चळवळींत तांणी वांटो घेतलो. बाकीच्याकूय तांणी एकठांय करून चळवळींत हाडले. कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी परिशद, कोंकणी संमेलन हें सगळें घडोवन हाडपा खातीर रवींद्र बाबान दीस रात एक ध्यास कसो बाळगून सगळे वावुरप्यांक, लेखकांक लागीं केले आनी हें मुखार व्हेलें. कोंकणी मनशाक एकठांय करपाचें काम तांणी केलें आनी दीस रात हें शणै बाबान जें स्वप्न आवडिल्लें तें तांणी साकार करपा खातीर आपले यत्न, आपलें व्रत चालू दवरलें. तरणाट्या लेखकांक तांणी खूब मार्गदर्शन केलें. स्वता म्हाका 10 वर्सां पिरायेचो आसतना सावन तांचें खूब खूब मोलादीक मार्गदर्शन मेळ्ळां आनी हांव घडोवंक पावलों. तांणी वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें. तांचे कडेन एक दृश्टीकोन आशिल्लो, एक दूरदृश्टी आशिल्ली आनी त्या प्रमाण ते प्रत्येकाक समजून घेवन मुखार वताले आनी कोंकणी चळवळीचें फुडारपण करताले. रवींद्र बाबान कोंकणीची मना पसून सेवा केली आनी बाकीच्यांकूय आपल्या भाशेची, संस्कृतायेची, साहित्याची कशी सेवा करची ताची एक देख घालून दिली. तेच स्वता म्हणटाले की आपूण एक फायटर आनी रायटर, आपूण दोनूय म्हणून. कारण ते फक्त बरय नाशिल्ले जाल्यार सक्रीयपणान जेन्ना पर्यावरण विरोधी जी आंदोलनां जातालीं तातूंकूय ते वांटो घेताले आनी फुडारपण करताले. तांची साहित्य रचना बरीच व्हडली आसा. तातूंत कितलींशींच तांची पुस्तकां आसा. ती वळेरी सांगत जाल्यार वेळूच वतलो, तरीकूय कांय नांवां तुमकां सांगता. उजवाडाचे सूर, समिधा, तथागत, ओथामे, घुस्पल्लें जानवें, पांथस्त, सर्जकाची आंतरकथा, आमोरेर, अघळ पघळ, वेळेवयल्यो घुलो, आशी कुशीक, सांगाती, उजवाडाचे सूर, हिमालयांत, महाभारत, एक अनुसर्जन, 2 खंड अशें कितलींशींच पुस्तकां रवींद्र बाबान बरयलीं फक्त कोंकणी गिरेस्त आनी समृद्ध जावची म्हणून. रवींद्र बाबांक सर्वोच्चसो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्लो आनी ते संवसाराक अंतर्तकच गोंय सरकारान तांच्या माना खातीर सरकारी पावंड्यार निमाणे संस्कार तांचे जावचे म्हणून वेवस्था केली. आमी सगळीं जाणां थंय आशिल्लीं आनी 21 नाळांची सलामी त्या वेळार रवींद्र बाबाक दिली.